एकचाराचो संदेश दिवपी आनी भावबंदकी वाडोवपी ईद उल फित्र म्हणल्यार रमजान ईद दिवचले व्हडा उमेदीन मनयलो। ईदा निमतान शेकड्यांनी मुस्लीम भावांच्या हजेरेंत ईदगाह ह्या इतिहासीक थळाचेर नमाज जाली। मुस्लीम भावांनी एकामेकांक परबी दीत ईदाचो गोस्त काडलो। एक रमजान मोठो सण आसा, उत्सव आसा मुसलमानां खातीर आनी आमी ह्या इतिहासीक स्थळाचेर उबे आसा आनी ही प्रेरणा दिता की सगळे एकठांय जावपाचे आनी जे पीस आसा आनी आपापसांत जे दुस्वास आसा किंवा दुस्मनी आसा ती भायर सरून आमी हांगा ईदा निमित्तान हांगा येता आनी दुस्मनांक सुद्दां आमी हांगा गळे मेळटा आनी प्रेम करता। हीच भावना घेवन आमी फुडें सरचे आनी हांव ह्याच बरोबर अख्ख्या गोंयकारांक ह्या रमजानाची शुभ इच्छा दिता। त्याच बरोबर आमी आमच्या बिचोलकारांक शुभ इच्छा दिता आनी आमच्या भितर जे कितें दुस्वास आसा ते हांगा स्टॉप करपाचे आनी ह्या ईदा निमित्तान आमी सगळ्यांनी प्रेम भावना घेवन आमी एकठांय जावपाचे आनी ही प्रेम भावना अशीच फुडें व्हरची अशी म्हणून हांव समस्त गोंयकारां कडेन बिचोलकारां कडेन आमी आमच्या गांवांतल्या लोकां कडेन याचना करता आनी तांकां रिक्वेस्ट करता की हे जे कितें दुस्वास जाता ते तेंच्यांनी बंद करचे आनी आमी प्रेमान आनी आनंदान रावचे।